प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 15वी चीट 9 ते 17 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो म्हज्या मोगांत पाव. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी म्हज्या मोगांत. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांग. म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकर. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक हांवें की तुमकां विचून काडला. ह्या पासत तुमकां नेमल्या की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, फकत तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो भोग करा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमकां खूब वस्तू जेजू शिकयता. पूण आयज आमी फकत ह्या 16 वळीर आमचो नियाळ करुया. आनी जेजू कितें म्हणटा ह्या 16 वळीन? तो म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना. हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. भाव भयणीनो, बरे भाशेन हांव तुमकां ही वड 16 वड वाचता. जेजू आयज आमकां कितें म्हणटा? तुमी म्हाका विचून काडूंक ना. हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. भाव भयणीनो, आमी ह्या ओडीचेर नियाळ करीत जाल्यार आमी आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाता. कोणूय जावं, आमी एक सादो मनीस जावं, एक पाद्री जावं, एक बीस साहेब जावं, कोणूय जावं, आमकां हो प्रश्न विचारपाची गरज. आमकां देवान विचून काडल्या आनी देवान विचून काडल्या जाल्यार आनी आमकां नेमल्यात जाल्यार तर आमचें काम कितें? आमी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. भाव भयणीनो, आयज हो प्रश्न आमी एकल्याक विचारुया. आमी कसलीं फळां दिता? कसलीं फळां दिता आमी? जेजून ह्या संवसारान येवन आपलो जीव दिलो आमच्या पासत. तो खुर्सार गेलो आनी सर्गीच्या बापान ह्या संवसारान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी त्या एकल्याच पुताक रेवलो. म्हणजे ताका ह्या संवसाराचेर ताका जमणीन घालप. तो मेलो आमच्या पासत आनी तो मेलो आनी आतां सर्गीच्या बापाक आपले पूत आनी धुवो मेवतात, कित्याक ताणें एकल्या पुताक रेवलो म्हणून ह्या संवसारान. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच म्हणटा आमी देवाचे पूत, आमी देवाचे धुवो, आमी देवाची भुरगीं, तेन्नाच की आमी खरेंच
तोखतात तसलीं फळां दितात. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शीस कोत्ता, आमी शीस आसात म्हणून आमी दुसऱ्यांक कोत्ता. भाव भयणीनो, एक शीस दुसऱ्याक शीस कोत्ता. अ डिसायपल मेक्स अनदर डिसायपल. आमी कितें कोत्ता? आमचें काम कितें? केन्नाच आमी हो प्रश्न आमकां एक एकल्याक विचारला. आमी तोखतात तसलीं फळां दिता वा फकत आमी धर्म कोत्ता? आमी फकत आमी कितें देवास्पण कोत्ता? आमी कितें मागणें कोत्ता? आमी समजना की आमचो संबंद देवाशी घट आसा कित्याक आमकां आमचो बातीस जाला म्हणून. भाव भयणीनो, ही तोखतात तसलीं फळां आमी दिवचे पासत आमकां जाय ही सजमणी की आमकां देवान विचून काडल्या, आमकां मनशान विचून काडूंक ना. आनी देवान विचून काडल्या जाल्यार आमकां फळां दिवपाची गरज. आनी आमी फळां दिना जाल्यार आमकां एक प्रश्न विचारूंक जाय, आमी विचून काडल्या गाय देवाची वो आमचेच कोत्ता आमी ह्या संवसारांत? आमकां पदवी हा आमची मनशांची, आमकां पदवी ज्या ह्या संवसारान दिल्या ती, पूण खरेंच आमकां देवाची पदवी आसा गाय? देवाच्या जेजूच्या नांवान आमी पदवी आमची आमी वापरता आनी दुसऱ्यांक ती पदवेन आमी दुसऱ्यांक सुटका दिता गाय? भाव भयणीनो, तोखतात तसलीं फळांचो अर्थ कितें? आमी हो प्रश्न आयज विचारुया. ह्या प्रश्नाचेर आमी नियाळ करुया. आमकां आयज गरज ना चड उतरांची, आमकां फकत गरज आयज ह्या प्रश्न जो जेजू घालता आमचेर. तो म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडलां जाल्यार तुमी फळां दिवची आनी तोखतात तसलीं फळां दिवची. आयज हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. आमीच ह्या प्रश्नाचेर नियाळ करुया. जेजून म्हाका विचून काडला, हांव खरेंच फळां दिता आनी फळां दिता जाल्यार तोखतात तसलीं फळां दिता. आयज आमी ह्या प्रश्नाचेर नियाळ करुया. ह्या आयतारा दिसा, ह्या 6 आयतारा दिसा खरेंच आमी पास्कांची परब जावन आनी आमकांच हो जबाब पवित्र आत्मा दितलो, जेजू आमकां दितलो. आनी आमकां आयज पर्यंत आमी कसलींच फळां दिवंक ना, आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक ना. आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, त्या उतराचेर नियाळ करुया आनी जेजूचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून आमीच एक पयले शीस जावन दुसऱ्यांक शीस जावपाक आमी वावरुया. ती आमी खरेंच ही तोखतीत फळां ह्या सगळींच्या राज्यान दितल्या म्हणून तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुर्गींच्या बापाचो, ह्या आमच्या सरवंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा.